म्हाका दिसता ताचे कडेन हांव कांय चड उलयना, पूण लज दिसता आनी वायट दिसता की सी कितें आसता हिंदुत्व जावं किंवा खंयचोय धर्म जावं, एक लोकांच्यो ज्यो सेंटिमेंट्स आसा टुवर्ड्स रिलिजियस, आय थिंक वी शूड रिस्पेक्ट. आनी ज्या पद्दतीन ताणें तें करून घेतलें, आय थिंक इट इज नॉट करेक्ट ऑन हीज पार्ट. लोकांक श्रद्धा, मे बी लोकांक ताजे बद्दल मोग आसा, आय डोंट डिनाय, मोग आसचो. पूण जेन्ना आनी थंय सगळे BJPचे जे पदाधिकारी आशिल्ले सायडीन, म्हाका दिसता मंत्री आमदारूय आशिल्ले सायडीन, तो फूल व्हिडियो पळोवना, पूण एटलिस्ट तांणी तरी ताका सांगपाक आशिल्लें की बाबा हें तूं करता तें बंद कर, कित्याक इट इज सॉर्ट ऑफ अ अपमान. आय मीन तूं तें मुकूट घालून तें आरत्यो टायप ओवाळून घेता म्हणल्यार इट इज खंय तरी म्हाका दिसता एक हिंदू धर्माचे हांवें देवाचें अपमान केल्ल्या भशेन म्हाका तरी दिसता. आनी ताणें तें करून घेवपा जायनाशिल्लें. आनी ते आपल्याक जे कार्यकर्ते किंवा ताजे जे सपोर्टर आशिल्ले तांकां सांगपा आशिल्लें की बाबा तुमकां आपल्या बद्दल मोग आसा जाल्यार तुमी मोग दुसऱ्या पद्दतीन करपा जाता, बट नॉट खंयचे एका म्हणजे देवीचें नांव घेवन तें मुकूट घालून. आय थिंक दॅट इज रॉंग. आय मीन इट वी शूड अवॉयड सच थिंग्स. तेणें एपॉलॉजी मागची मला ऑब्वियसली. आय मीन ही इज अ सिनियर MLA, एक मंत्री आसा होल्डिंग पोर्टफोलियो इन दीस कॅबिनेट, आनी ताणें असले एंटरटेन स्वता करून घेवप आय थिंक इज नॉट करेक्ट. चूक जाल्या अशें समजून ताणें माफी मागची ताचेर, अशें म्हाका तरी दिसता. आय मीन बिकॉज सी अल्टिमेटली वेन यू होल्ड सर्टन पोर्टफोलियोज, होल्ड सर्टन पोजिशन्स, you should not allow such things to happen. I mean, he's smart enough, he's intelligent enough, and I think he should apologize to the people of Goa.